बाबाजी आणि पिताजी आणि पवित्र आत्म्याचे नावान आमेन. सर्विसपूर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज साद्या काळाचो 26वो आयतार आनी आयचो हो आयतार आमच्या गोविंदामांवच्या महादोन प्रांतान लोकवित्याच्या मुणयारपणा खातीर भेटयला. आयच्या सेवा धर्माचो विशय असो आसा. लौकिकाच्या ओडपण ओडकुया, बोरवस्याची पावलां मारुया. आमकां लौकिकांक भावार्थ्यांक एक आपोवणें आसा आनी तें आपोवण्यांक लागू जातलें जबाबदारी आसा. कित्याक जेजूचे तिरपण कार्यान म्हणजे ताच्या प्रवादीक याज्ञिकीक आनी गवळीक कार्यान आमकां सगल्यांक वांटो मेळ्ळा. आमी आमचे लौकीक आपोवणें ल्हानविकायेन मांडून आनी समजून घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबान राजकीय आनी समाजीक मळ्यार आमी बोरवास्या जागयता आनी जेजूची उर्बेवंत हातयारां जाता. अशें करूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां कृपा फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. म्हज्या बहीण मानू सुवातेच्या उतरांनी आमी आयकुन ते भाशेन आयज आमच्या महादोन प्रांतांत लोकिकांक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटा ले अपोस्टोलीत. आनी आमी सगळीं लौकीक भावा भयणां जावन आसात आनी पवित्र सुबेन आमकां सण एकल्याक देवाचें आपोवणें आसा, देवाचो वावर आसा. जायत्यो आमच्यो संस्था आसात आनीक ह्या संस्थांनी आमी मिसळ जावन आमी लौकीक भावा भयणां कशीं देवाचो वावर फुडें वता. तर सगल्या लौकीक भावा भयणां पासत आनी जो वावर फिरगोजेन हो पवित्र सुबेन कोत्तल्या पासत देवाक आमी दिनवासुया आनी हो वावर आमचो विस्वासीपणान आनी प्रमाणीकपणान करूंक त्याच बापाची कृपान बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकवणेचें जावं पातकी हुस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध. हे बसत भाग्यान सदांच आमकां वार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Shakti Tacha Ishta Samsara
Słowa Deva, Sonicharaya, Sorvoveda Deva, Deva Baba, Ami Tuka Namaskar Kortam, Ami Tuka Nivasam, Tuja Goiva Pason, Ami Tuka Bhagavatam, Moiva Deva, Usodiani Shakti, Dachaisha, Samsari, Somya Jesu Christa, Apachaya Krasputa, Somya Deva, Deva Chishiri, Tu Sarache, Bhakkatai, Amchikatu, Gatu, Tu Mapacha Ustiak Postai, Amche Magri, Ai Kuke, Moiva Deva, Usodiani Shakti, Dachaisha, Samsari, Vidyapovita Vyasa Gati, Deva Baba Chimoy Jesu Christa, Eklos tu Bobin, Eklos tu Isvon, Eklos tu Porvesvon, Moiva Deva, Usodiani Shakti, Dachaisha, Samsari. Amen. Pratuya. Din wasnici buritan birita Thomas ani ke Fatima Vegas. It basitan cientes sang pasota mi magvia. Mau klaila plus olmat so dis semrupta. Venceslau di Sousa तेव्हा ताचेर आशीर्वाद घालूंक मागुया. गाळी ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता एंटनी वेगस, अंजेला वेगस, अग्नेलो वेगस, मॅथ्यू वेगस, पेद्रो फेर्नांदीस, लिनो फाल्कांव, मारियानो काब्राल, क्लेवर डे अल्मेदा, अल्बानो इनासियो लोरेन्सो आनी बॉस्को लेमोस. केट भाशेन ह्यावूय कुटुंबा पासत आमी मागुया. आनी आमचे सोन एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया. तुमकां कितें जाय तें देवा लागीं मागात. सोर पदवीदार देवा आमचे बापा, तूं अगणीत पदवी, तुजी अगणीत पदवी बोग कोण पातक्यांची दया करून आनीक तांकां बोगसणें दिवंक तूं दाखयताय. आम्हा पातक्यांक सदां कोणवाळेन वागय आनी तुज्या बासावण्याक सगळ्या काळजान उतरेको सर्गीचें सूख आमी जोडीचें कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येताय राजभोज चोरिताय सासनाच्या सासनात. आमेन. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, सियोनान सुस्त जिवीत सादतात तांचे आनी सामार्येच्या पर्वताचेर विस्वास देंवतल्यांचें कोटा. उस्तिदांताचे बाजांचेर तूं आड पडटाय आनी आपल्या पलंगाचेर पांय सोडटात. इंडांतले मेंढरे आनी गोट्यांत मोठे जाल्ले पाडकुले मारून खातात. इन्नोरियांच्या नादार घालून करीत आसात आनी दाविदा भाशेन संगिताची नवीं वाजोंत्रां येवजून काडटात. पेले भरून भरून सोरोप येतात
आनी उत्तम तेलांनी आपणाक मागतात पूण जुजेच्या दोळदीरपणाचें तांकां कांयच पडलेलें ना देखून आतां सगळ्याहून पयलीं तीं परदेसांत वेतलीं आनी आड पडटल्यांची धुमाळान सोंपतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. हे देवाच्या उतराक गितांतल्यान आमी गायतल्या ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. अनेक वारी गाऊया. सर्वेस्पर सदांच कोऱ्या उतराचो धुमाळो भोगतल्या खातीर तो नीत करतात भुकेल्ल्यांक तो गिरास दितात कोयद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर ओडून उडयतात. जबाब. सर्वेस्पर कुड्ड्यांचे दोळे उकोडटात बागवलेल्यांक नीट उबी करतात. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळतात. जबाब. बऱ्या मनशाची सर्वेस्पर अपुरबाय करतात पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायतात. सियोना जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव तोच सर्वेस्पर राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. जबाब. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेलें पयले चिटी वेलें वाचप. तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रामाणीकपण, भक्तीपण, बावार्थ, मोग, सोचणिकाय, बोळेपण ह्या सुगुणांचेर तुजें दान मन दवर. बावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. साजनाचें जिवीत जोडून घे तो ताजेच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें बावार्थाचें सारकें उच्चारण केलां तेन्ना तुका आपयला. सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोंच उजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडसर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाळ. ताका परगोट कोत्तलो आपणे नेमलेल्या काळार एकलोच उमर आसा तो. ओगोम उजवाडान रावपी मनशां पळोवंक नाशिल्लो पळोवंकूय जायना तसलो. एकलोच सगटा सर्वांचो भाग्यवंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी शासनाच्या शासनाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवकार. सगळीं उबी रावन उद्गाराचें गायन गावया. B10 पान 27 B10 पेज 27 आमी 5वो श्लोक गावचो. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora.
spora, soy sorbe spora, soy sorbe spora, soy Ukorduniam cikarza, i untu ciaputa ci utra. Ukorduniam cikarza, che tu ciaputa ci utra. Soy sorbe spora, 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 soy Sorbe तुमचे सोवे यासू Tumce soveasu, Luka pormole Jezu Chrystacie Shuvotoman oi matuka sovia. जेजून फारिसेवांक सांगले कोण एकलो गिरेस्त मुनीस असलो तो तांबडी आनी नाजूक सोणी आंगोसरां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाच्यान बोरी बोरी जेवणां करीत आसलो आनी लाजा नांवाचो एक भिकारी सगळोच सवनांनी बरोवन ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो सुणी लेगून येवन ताची चोवनां लेवतालीं मागीर जालें तें हें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुल्लो येमकोणांत आटे बिटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्राहमाक आनी ताच्या गोपांत आसतल्या लाजाराक पयस देखले आनी अशी ताणें बोब मारली अब्राहम बापा म्हजे चुचुरे धर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवळटां आनी अब्राहमान म्हळें पुता म्हज्या तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर म्हणटूच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं धोगधोगताय तितलेंच न्हय कोण हांगा तावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना न्हय म्हूण तुंय तावन हांगा येवंकूय जायना कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठ्ठें व्हडलें पाताळ थिरायल्लें आसा तेन्ना ताणें म्हळें तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां तर म्हाका 5 भाव आसात तेय ह्याच वळवळ्याचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें पूण अब्राहमान ताका सांगलें तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात तांचें ताणें आयकुचें ताणें म्हळें तशें न्हय अब्राम बापा मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले शेकी अब्राहमान ताका सांगलें मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krista. दिशा भावा भणीनो सोबार वर्सां पाटी घडलोली ही एक घडणी दोग इश्ट आसले एक इश्ट खूब गिरेस्त आसलो आनी दुसरो इश्ट आपलो वेपार धंदो चलोवन ह्या गिरेस्त इश्टा भाशेन जावंक वावुरतालो
एक दीस अशें घडटा, हो मनीस जो गिरेस्त जावंक सोदतालो ताका ताच्या धंद्यान नुकसाण जाता आनीक पयशांची ताका गरज पडटा. असल्या वेळार आपल्या गिरेस्त इश्टाक तो एक चीट बरोवन ताचे लागीं दुडवांचो आदार मागता. जेन्ना ह्या गिरेस्त इश्टाक ताच्या ह्या कोश्टांक सांपडलेल्या इश्टाची चीट मेळटा तो ती वाचता आनी आपल्या ह्या इश्टाक आदार दिवंक तो येवजिता. दुसऱ्या दिसा ताका दुडू धाडून दितलो अशें तो चिंतता, पूण त्या दिसा तो विसरता. अशें दर दिसा तो म्हणटा फाल्यांच्या दिसा हांव ताका धाडटलो, फाल्यांच्या दिसा ताका धाडटलो. करून करून दिसाची सुमानाचे म्हयने जावन वेतात आनी हो मनीस हे मनशाक पयशे धाडूंक विसरता. सो शेवटी सोबार म्हयन्या उपरांत आनीक एक पावट ही चीट ताच्या दोळ्या मुखार पडटा आनी त्याच वेळार तो आपले दुडू हे आपल्या इश्टाक धाडून दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, 2 सुमानां सोदतात आनी ह्या मनशाचे पयशे परत ताचेशी ताका पावतात. आनीक हो चिंतूंक पडटा, हे पयशे कित्याक परत आयले काय. देखूनच आपलें सामान तो घेता आनी आपल्या इश्टाच्या गांवांत तो वचूंक भायर सोदता. जेन्ना आपल्या इश्टाच्या गांवांत तो वेता, आपल्या इश्टाक तो सगल्याक सोदता. तसो इश्ट ताका खंयच मेळना. शेकी एक त्या इश्टाचो शेजारी ताका सांगता, ताचेर आकांताचो वेळ आयलोलो. ह्या आकांताच्या वेळार भारी टेन्शन जावन तुजो इश्ट काळजाचो आताक येवन ह्या संवसाराक ओंतल्लो. जो इश्टाक सोदूंक गेलोलो ताका त्या इश्टाचो फोंड तुय मेवता. मोगाळ भाव भयणीनो, ही घडणी आमकां सांगता ऑपॉर्च्युनिटीज कम विथ एक्सपायरी डेट्स. कितेंय बरें करूंक आमी सोदता जाल्यार बरें करपाचो वेळ हो एकदम उणो वेळ मू ही घडणी आयज आमकां आमच्या दोळ्या मुखार हें लिसांवन दवरता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें पयलें वाचप आमी आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां आनी आमोस प्रवादी आमी जाणाव तो सादर्न किंगडम जुदा ह्या किंगडमांतलो मनीस आनी देवान ताका नॉर्दर्न किंगडम ऑफ इस्रायल जें आसलें थंय ताचें मुण्यारपण चलोवंक आपयल्लो. आनी आमोसाच्या काळार इस्रायल लोकां मदें 2 पक्ष जाल्ले. एके वाटेन गिरेस्त लोक आसलो आनी दुसरे वाटेन गरीब लोक आसलो. आनी आयचें पयलें वाचप आमी बारीकसाणेन वाचलां आनी आयकलां जाल्यार आमी पळयता आमोस प्रवादी गिरेस्त मनशांच्या जिणेच्यो चाली तांच्या तोंडार मारता. आनीक अशें म्हणटना एक व्हड आमोस प्रवादी थंय वापरता, झुजेच्या दोलदीरपणाचें तुमकां कांयच पडलोलें ना. आमोस प्रवादी इस्रायलाच्या लोकांक झुजेची खबर कित्याक सांगता काय. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी गेलीं जाल्यार झुजे आनी ताच्या 11 भावांची आमकां खबर मेळटा. आनीक झुजे आमी जाणाव तांच्या बापायचो इस्रायलाचो मालगोडो पूत आसलो. ही वॉज द फेवरेट अमंग ऑल दी अदर ब्रदर्स. आनीक आमी पळयता ताचे हे भाव आसले ते नाटकायेन भरतात आनी झुजेक ते एका बांयत घालतात आनी झुजेक जेन्ना ते बांयत घालतात उरलेले भाव भायर बसून आपलें जेवण करतात. जेनेसीस 37:25 हांगा ही खबर आमकां ही मेळटा. आनीक अशें घडटा तेन्ना हे भाव आपलो झुजे हो भाव हे बांयत कोश्टवता हें ते पळोवंक ते विसरतात. आमोस प्रवादी ही खबर ह्या मनशांक आयज सोबार वस्तांनी कित्याक सांगता काय. मोगाळ भाव भयणीनो, हेच झुजे आनी ताचे भाव जे आसले तांचे वरवीं इस्रायलाची 12 कुळां उबजोन आयलीं. आनी जेन्ना सोलोमोन राजा आसलो, सोलोमोनाच्या राजवटकी उपरांत इस्रायलाचो देश 2 भागांनी वाडटा, द नॉर्दर्न किंगडम आनी सादर्न किंगडम. नॉर्दर्न किंगडमांत 10 कुळां 10 ट्रायब्स उरतात जाल्यार सादर्न किंगडमांत 2 ट्रायब्स 2 कुळां उरतात. आनी आयज आमोस तांकां हे झुजेची उगडास करून सांगूंक सोदता
की हे जे गरीब तुमचे मदें आसात ते तुमचेच भाव, तांचे वंशावळींत तांचे जिनिओलॉजीन ते फाटीं गेले जाल्यार तांचो कॉमन एन्सेस्टर इस्रायल, आनीक देखूनच हे तांचे मदें जे आसले, जे गरीब आसले, ते तांच्याच रोगता मासाचे, तांचेच सोयरे, तांचेच कीन भाव म्हूण आमोस प्रवादी ह्या गिरेस्त मनशांक आयज उगडास करूंक सोदता. आनी ह्याच तांच्या भावांक तांचे गिरेस्तकायेक लागून दे हॅव निग्लेक्टेड म्हूण आमोस प्रवादी ह्या मनशांक सांगता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत गिरेस्त मनीस आनी लाजाराची आमी खबर आयकल्या आनी आमी पळयता गिरेस्त मनीस बरी बरी आंगावली न्हेसतालो, पूण हो लाजार ताची कूड लेगून सवनांनी भरलोली. गिरेस्त मनीस बरी बरी जेवणां कोत्तालो, पूण हो गरीब लाजार आपणाक ह्या गिरेस्ताच्या मेजा वयलें कितें मेवता जाल्यार पळयतालो. हो गिरेस्त मनीस व्हड घरांत रावतालो, पूण लाजार ह्याच व्हड घराच्या दारवट्याशी आपलो दीस आनी रात सादतालो. मोगाड भाव भयणीनो, म्हाका तुमकां एक प्रस्न करूंक जाय. गिरेस्त मनीस हेमकोणांत वचोंक ताणें कसलें पातक केल्लें काय? कसलें पातक ह्या गिरेस्त मनशान आदारलोलें काय? पळयलें जाल्यार ह्या गिरेस्त मनशान लाजाराक, ह्या गरीब मनशाक कांयच वायट करूंक ना. पूण मोगाड भाव भयणीनो, एक पातक ताणें आदारलोलें. आमी आमची दोतून शिकतात तेन्ना सोबात तरेचीं पातकां आमी शिकता आनी दोन तरेचीं आनीक पातकां आसात. ताका आमी म्हणटा सिन्स ऑफ कमिशन आनी सिन्स ऑफ ओमिशन. सिन्स ऑफ कमिशन म्हणल्यार जीं पातकां आमी जाणा जावन आदारता तीं, आनी सिन्स ऑफ ओमिशन म्हणल्यार जें कितें बरें म्हज्यान करूंक जातालें तें बरें हांव करिनासतना रावतां तेन्ना ही सीन ऑफ ओमिशन आमकां लागता. आनी ह्या गिरेस्त मनशान हेंच पातक केलेलें. लाजाराक ताणें जायतें बरें करूंक जातालें, पूण ताणें हें बरें करचें सोडून दिलोलें. ही हॅड निग्लेक्टेड डुईंग गूड टू लाजारस, आनी देखूनच ताचें पातक जालें द सीन ऑफ इनडिफरन्स. आनी देखूनच हो गिरेस्त मनीस इफेन्नांत पावूंक सोल्लो. मोगाड भाव भयणीनो, आयज आमच्या धोर्म प्रांतांत आमी लौकिकांक भेटयलोलो दीस समारंभता. आनी लौकीक म्हणल्यार कोण? लौकीक जावन आसात तुमी आमची भावा भयणी. पवित्र सभा आयज लौकिकांक आमचे पवित्र सभेंत एक खेरीत मुण्यारपण, एक खेरीत कार्य आसा म्हूण आमकां आयच्या दिसा उगडास कोत्ता. आनी आयच्या दिसा पवित्र सभेंत तुमी केल्ल्या बऱ्या वावरा पासत तुमची तोखणाय कोत्ता आनी तुमकां शाबासकी दिता. आमचे पवित्र सभेंत आमी जाणाव सोबार एसोसिएशन्स आसात. PPC, कॅथकिस्ट्स, उपरांत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स फॉर द डिस्ट्रिब्युशन ऑफ कम्युनियन, आमचो कॉयर आनी कॅरिझमॅटीक रिन्युअल ग्रूप अशे सोबार संस्थांनी वावरून आमचे पवित्र सभेचें जिवीत आमी फळाबरीत कोत्ता. आयज पवित्र सभा तुमकां सांगता, तुमी जावन आसात पवित्र सभेचे हात, तुमी जावन आसात पवित्र सभेचे पांय, बरें तें ह्या संवसारांत परगटूंक. मोगाड भाव भयणीनो, हें कार्य आमच्या बावतिस्माच्या दिसा सुरू जाता. आमच्या बावतिस्मांत आमी जेजूच्या त्रिपेट कार्यान भितर सरता. आनी जेजूचें त्रिपेट कार्य म्हणल्यार याज्ञिकपण, प्रवादीकपण आनी रायपण. याज्ञिकां कशीं आमी आमच्या मागण्याच्या जिवितांत, आमच्या सॅक्रिफिसाच्या जिवितांत जायतें बरेंपण हे पवित्र सभेंत आमी हाडटा. प्रवादीक कार्य म्हणजे बरें तें परगटूंक आनी वायटाचे निशेध मारूंक. टू promote what is good and to denounce what is evil. आनी मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र सभेंत आनी समाजांत हेंवूय आमी बेस बरें कोत्ता. आनी तिसरें कार्य आसा तें जावन आसा रायपणाचें कार्य, तें जावन आसा सेवेचें कार्य. मोगाळ भाव भयणीनो, ही पयलीं दोन कार्यां आमी बरे तरेन कोत्ता, पूण तिसरें कार्य, सेवेचें कार्य, this is the most challenging work that Jesus gives us. हें जावन आसा एकदम अवघड काम, कित्याक एकामेकाची सेवा कोत्ताना जायतें आमकां आयकुचें पडटा,
जायते पावटी जायतीं जाणां आमकां क्रिटिसायज करतात, जायते पावटी जायते आमकां भोगचें पडटा. आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता, हें सेवेचें कार्य तुमी कोत्ताना तुमकां कोश्ट येतात खरे, पूण हांव ह्या कोश्टांनी तुमच्या सांगाताक आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, तेच बरोबर एक कॉशन आयची वाचपां हें सेवेचें कार्य कोत्ताना आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. जायते पावटी पवित्र सोबेन काम कोत्ताना थोड्याच मनशाक घेवन वो थोड्यांची सेवा करूंक हें टेम्पटेशन कशें आमकां येता. आनी हे गिरेस्त मनशा भाशेन जायते पावटी इनडिफरंट जावपाचो एटिट्यूड आमच्या जिवितान भितर सरोंक शकता. जायते पावटी थोड्याच मनशांची सेवा घोडे आमकां बोरींच आसात, तांची सेवा करची अशी घोडे टेम्पटेशन असली घोडे ताळणी आमकां येवंक शकता. आयज जेजू आमकां सांगता, पवित्र सोबेंत आमी वावुरतना सगल्या ताई एके तरेन आमी वावरूंक, सगल्यांक एके भाशेन मोग दिवंक, एके भाशेन सगल्यांची सेवा करूंक, तो जेजू आयज तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तूं आयच्या ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेतना आमकां सगल्यांक लोकिकांक त्याच पवित्र आत्म्याचें बोड आनी कृपा मागुया. जेजूचो हो वावर फुडें व्हरूंक नेटान आमी वावरूंक, जेजूचो आनी पवित्र सोबेचो बरो वावर फुडें व्हरूंक त्याच जेजूची कृपा हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगल्यांक आमी मागुया. सगळीं पिरावया आनी वेळार आमचो भावाटा विचारुया. सोत मानतन देवा, सोरपोत भितर बापा, स्वर्गार पिदीच्या रुचणारा आंजेस क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोमया तो पवित्र आत्म्या गुरबीं करून सामावलो, मुखार मेळटान सलमलो, पावस पडला त्या काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, दुसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोत भितर देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सोद मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांच एकदार, पातकाचे बोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. लौकीक भावार्थ्यांचें खेरी तापोवणें पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी वळखून घेवं म्हूण आनी ताचेर उणयारपण पवित्र सोबेंत आनी समाजान नेटान फुडें व्हरूंक तांकां सगलो सहकार दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमचे मागणी ऐकून घे बाबा. राजकीय आनी समाजीक मोळार आपलें प्रवादीक याज्ञिकी आनी गौलीक मुनियारपण जबाबदारेन पाळून लौकीक भावां भयणींनो समाजाचे देगेक आसलोल्यांक बोरवांसो दितोली उर्बेवूं दातियेरां जावन म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या कातोलीक भावार्थाची पवित्र पुस्तकाची आनी पवित्र सोबेची शिकवणेची ओदीक आनी ओदीक आमी वळख घेवन वावरूं म्हूण आनी फिरगोजेच्या वावराक खांद मारूंक आमचें लौकीक आपोवणें जिवंक आमकां आयतें कर म्हूण बापा लागीं मागुया. Doyal Baba, Doyal Baba, आमची मागणी ऐकून घे बाबा. श्रेष्ठ
ती सोवे आमी लौकीक भावां भयणी खेरीत हुस्को दाखोवंक पर्यावरण सांबाळूंक आमची जबाबदारी मेहनत घेवन पाडूंक आनी ओनोत जाता थंय भियेनासतना आमी आमचो ताळो उबारूंक आमकां कुरपा दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयार बाप्पा, दोयार बाप्पा, आमचे मागणी ऐकून घे बाप्पा. बापा हांवें थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या, तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेली मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेठोवनेक आमी गायन गावया देणी आमची C14 5 आणि 4 C14 पेज 34. देणी आमची बेठो काटा आमची आमची मोना तू गोडीदा Goa uno andrarata nakazoros somor vida amche sudu sorbedoita madungebun vinod kota. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सुट पुदविदार देव बापाक मानता तसनी साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. कोण वळे बापा आमी तुका वोपता तें जिवच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ती आमकां सोकल्या देण्याची निरंतरी वावती आसूं हें मागता तुज्या पुता जिवचें नांव बीन. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचे काळजां उबारुया. आमी जी सर्वेस्वरात आय उबारता सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सोर्बेस्पोरा पवित्र बापा सोर पोतपेतारां सासनाचे देवा स्वर्गांत सोदता जेव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जीवनपणां जिखलें आमा सुमेस्तांक जिवीत सासनाचें आपल्या मोहिमे वसो प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं. तुका सगल्या देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Domarazo sobesvor tu, Solari sonsar mola, Tuja vojvova, Usorgi, Lukas oj soj, Sobesvora činami, Ljeta taka बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हांव तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत
पातकांचे बॉक्सन मेच्छाक तुमचे पासत आनी सोमेच मुनच्या पासत तें बरावतलें ह्या म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गोड परगटुया. Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù 너병의 떠로, Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù 너병의 떠로. बाबा जोच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडान सोडवची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुण्या रोगो शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगड्यास कर. लिओ आमच्या भाग्यन बाप्पा, फिलिप नेन आमच्या गोळी बाप्पा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो मेळ्ळे ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळसोळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यो जुसे दिचो पोती, भाग्यो धर्म दिता, भाग्यो जुसे वाच सामी गेल आनी सोर खाली तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सकलें प्रार्थन एका रातीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां घुस आनी आमकां ताणणी पडदिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाड, दया करून जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरवंडाराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोतरेकता. तर आमकां तुज्या उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिसकाल. आमचे कशे परमोण तिका शांती दी आनी तुका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप कटले, आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान दी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका पावना, पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D40 स्वर्गी मुंडो जेजून दिलो पान 69. D40 पेज 69. प्रार्थूया. चिवच्याने आमचे बापा, आमच्या आत्म्याच्या तसेच कुडीच्या सोर वायटांक
हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक ओकोसो जशें हे रितीन जेवचें मरण समारंभूक तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा तशें स्वर्गार ताच्या वैभवांतूय आमकां वांटो मेळूं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं थोडोसो वेळ बसूया. आयच्या मिसाची मांडावळ केल्या तांकां आमी काळसांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 85,091 रुपीज. वेनिसडे कलेक्शन जालां 12,980 रुपीज. तुमकां सगल्यांक काळसांत हांव देव बरें करूं तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आयज इंग्लीश मीस आसा आतां सकाळीं 9:15 वाजता. आयज 4:30 वाजता पयलो कम्युनियो घेवंक सोदतल्या भुरग्यांच्या आवय बापायक जमात आसा. ही जमात इगोर्जीन जातली. आयज भुरग्यांक दोतोवन सांजे 4:30 वाजता आनी उपरांत नोवेनाचें मीस. बागेंत मिगेलाची नोवेना चालू आसा. तेस मीस शर्माव आनी साल सांजे 5:30 वाजता. वाड्या वाड्याची मांडावळ पळसोळार घातलेली आसा. 28 सप्टेंबराचे ह्या आयताराक तशें 3 तारखेर ऑक्टोबराचे म्हयन्याचो पयल्या शुक्राराक आनी 5 तारखेर ऑक्टोबराचे येता त्या आयतारा दीस बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलांत केरांत मीस आजचें ना. 29 सप्टेंबराचे बाग्योंत मिंगेलाची परब बोणये कॉपेलांत मीस सकाळीं 8 वाजता. ऑक्टोबराचे पयले बुधवारा दीस 10 बुधवारांतलो 6वो बुधवार मिसाचें बळीदान सकाळीं 7:30 वाजता. मांडार करूंक वयताळे सांतिसिमो गाळी बोडये आनी दोंदरे. फुडल्या आयताराक आमची आस्काऱ्याची परब आमचो आदार बीस साय सिमांव फेर्नांदीस परबेचे मीस भेटयतलो. परबे दिसाक दर एका मिसार सेकंड कलेक्शन आसतलें आमच्या कम्युनिटी सेंटरा पासत. तशेंच परब म्हणटोच परबेक तियात्र आसताच. सो हे पावटी आमकां मेवता आमचें हॉल आसा तियात्र करूंक. सो तियात्र आसतलो सांजेर 8 वाजता. तियात्राचें नांव पप्पल फादर लुईस गॉमिस हाणें बरयलां. सेंट झेवियर्स ह्या भुरग्यांनी तो माचेर दवरलो तांकां पयलो इनाम मेवलेलो आसा. सो तुमी टिकेट्यो काडून आमकां आदार दिवचो. परब ती सो आदार करुया आनी कोणूय डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार ताणें पातवीगाराक मेवचें. ऑक्टोबराचे सोबेर PPC आनी कॅट जमात सांजेर 6:30 वाजता. लोक जावंक सोदतात तांकां मॅरेज इन्स्ट्रक्शन सुरू जातात ऑक्टोबराचे 7 ते ऑक्टोबराचे 12 पर्यंत सांजे 6 ते 7 वाजता. चुकय नासतना वांटो घेवचो. येता त्या आयताराक आमची परब. पयले मीस सकाळचे 6 वाजता मांडावळ करूंक प्रेयर ग्रूप. दुसरे मीस 7:15 वाजता मांडावळ करूंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स. तिसरे मीस इंग्लिशें जातलें 8:30 वाजता आनी परबेचे मीस 10 वाजता. चौथराय दोरची आमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर दर म्हयन्याच्या फक्त दुसऱ्या आनी चवथ्या आयताराक जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कम्युनियो वांटतली. फेस्त जातोच दर म्हयन्याच्या पयल्या सुमानांत आमचे याज्ञीक आनी डिकन पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कम्युनियो हाडटले. आमचो डिकन एस्ट्रॉनिक कॉस्ता ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत 1 म्हयन्याचो कावन्सिलींग कोर्स करूंक दिंडीगल तामिळनाडू वेता. ताचे पासत आमी मागुया. परबेच्या दिसाक तो आमच्या संगाताक ना पूण सगळीं जावं ती कोयराची सगळी मांडावळ ताणें केल्ली आसा ताका आमी आदींच फुडें काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी वेगवेगळ्या गरजां पासत मागता. आयज आमी कितें भाशेन PPC मेंबर्सां पासत मागता. दुसऱ्यो संस्था आसात तांचे पासत आमी मागता. फाल्यांच्या दिसाक जाणट्यांक आनीक सिनियर्स आसात तांचे पासत आमी मागतल्यो. 30 तारखे सप्टेंबराचे गरीब दुबळी आनी SSPP संस्था आसा तांचे पासत आमी मागतल्यो. 1 ऑक्टोबराचे तरणाट्यां पासत आमी मागतल्यो. 2 तारखे ऑक्टोबराचे मायग्रंट्स आमची भाव भयणी आसा स्थलांतरी मायग्रंट्स जी जायती भाव भयणी आसा तांच्या पासत आमी मागतल्यो. 3 तारखे ऑक्टोबराचे कुटुंबा पासत मागतल्यो. आनी 4 तारखे ऑक्टोबराचे सृश्टी आनी सृश्टीची राखण करूंक वावुरतल्या पासत आमी मागतले. आयज आमची तरणाटी फुटबॉल खेळूंक गेल्यात. फुटबॉल टोर्नामेंट आसा पारा ह्या फिरकोचें आवय बापायनी चोत्राय दोतची म्हूण मागता. तशें म्हजे बहीण मानू ह्या दिसांनी आमची नोवेना चलतात. आमचो पात्रो सा मिगेलाची नोवेना आनी पयर कोण म्हणटालो फादर
थोडीं आसात तीं कितें करतात नोवेना 3 नोवेना करतात आनी मागीर फेस्ताक येतात. आनी काल कोण म्हणटालो फादर आयज जायतो लोक आसतलो आनी मागीर आख्खे सुमनभर लोक ना केन्ना आसतलो परबेक आसतलो. मातशें पयलीं म्हणू आमच्या गांवांत जायत्यो परबो जातात. जावं ते कोणसांची परब जावं मागीर आतां आमचे रोजरी सायबिणीची परब येतली. मेन परब म्हणटा ती आमचे फिरगोजेची पात्रोणाची आनी आमचो पात्रोन सामंगेल. आनी म्हजे पयलीं म्हणू वर्साक एक फावटी देखून ही नोवेना आमी करूंक गरजेची. नाजाल्यार हांगा थंयसर आची ताची नोवेना करूंक वेतात कांयच मेळना. मागीर खंय गेलो रे खंय ना कितें हाड रे खंय ना. सो म्हणटलो हांव कितें ही आमची पात्रोनाची परब म्हणटोच एक सॅक्रिफीस कसो आमी आख्खी नोवेना करूंक वावरया. दुसरे कडेन न्हू सगळीं थोडीं आसा ती सारकी देवात सारकी इतली सॅक्रिफायस करतली हेची नोवेना करतात ताची नोवेना करतात हिंगा धांवतात थिंगा धांवतात गरज ना. फिरगोजेन जोर जी मिसाची बलिदान दर दिसाक जाता भावार्थान तरी तुवें तरी वांटो घेतलो आनी भावार्थान तरी मागलें पुरो तुका पुरो तुका. आनीक आनी खंयसर धांवपाक गरज ना खंयसर धांवपाक गरज ना. फिरगोजेन जेन्ना कसलीय ओत्मीक कार्यावळ घडटा तें पाद्रीचें दवरलेलें ना पाद्रीचें शर्मावाचें दवरलेलें ना तुजें दवरलेलें आसा तुज्या भावार्थाचें दवरलेलें आसा आनी तूं कशें तरेन तुजी भक्तीचें दवरलेलें आसा. सो देखून बाबा म्हणटलो थोडीं भावां भयणां आसात जी कितें ती कामाक वेतात कामाक वचून पासून कितें करतात वेळ काडटात सॅक्रिफीस करतात आनी आख्ख्या नोवेनांत वांटो घेवंक पावतात. कितें मेवता देवाचो आशिर्वाद आसता. एके फावटी तें आमकां दिसना आनी मागीर नाजाल्यार कितें जातात हांगा थंयसर धांवतात. आमी धांवकूच चल्ल्यात. जेन्ना फिरगोजेन कितें घडटा वो तुमी कितें कार्यावळ घडटा बरे भाशेन घेवया. आनी देव आमकां न्हू व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू करूंक आपयना पूण जें कितें आमचें फिरगोजेंत आसा जें कितें घरांत आमी मागणी करता ती मोगान भावार्थान आनी विस्वासीपणी करूंक पावता. इतलेंच तर केलें न्हू म्हजे भयण मानू पुरो आमकां देवाचीं बेसांवां घेवं देवाची देणी घेवं. जिवितांत सूख आनी दूख आसात कोश्ट आसात ते कोश्टाक आमी वेंग मारूंकूच जाय आनी देव आमकां बळ दिता. तर म्हजे भयण मानू मागतलो आमची सामगेलाची नोवेना चलतात जाता तितल्यांनी बऱ्या भाशेन वांटो घेवया. देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा तें आयकुया जिवितांत पाळूंक वावरुया. आनी कितें भाशेन तोरणाट्यांक मातशें धाडात. भुरगीं देखून आसात सांजेचीं भुरगीं देखून एके फावटी दिसनात भुरगीं देखून एके फावटी दिसनात. तर सॅक्रिफायस म्हणटात तें गरजेचें. थोडीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तांकांय वावर आसता पूण तरी आसतना भुरग्यांक सांजेच्या वेळार नोवेनांत घेवन हांगासर तीं आसात हांगा घेवन आसात. तांचे लागीं जाता जाल्यार आमचे लागीं जायना सगल्यांक जाता पूण एके फावटी करूंक सोदिना. एके फावटी मागीर त्यो आडकोळी आमच्या जिवितांत येतात. ते कोण आडकोळी घालता देंवसार घालता तो नाडटा तो. कोण नाकात तुमी वचो नाकात तुमी. उबी रावया. सुरबिस्पोर तुमची सोबी आसूं तुमचे सगळ्यांक आनी सोद पुतभिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार मागणें सामंगेलीक सामंगेल मा बोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोट्यापणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी खालतेपणी मागता आनी तूं सुर्गीच्या दोलबाराच्या कुराक देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगल्या कोट्या वतम्यांक एमकोणांत लोटून घाल कित्याक ते ओतम्यांचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. स्वामी